नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकाराच्या लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। विकसित भारताच्या नांवान भाजपा करता प्रचार, काँग्रेसीचो आरोप। वेंचणूक आयोगा कडेन केल्या कागाळ। कर्नाटकाच्या चालीकडेन सरकाराचे पुरायेन दुर्लक्ष। म्हादयच्या मुद्द्यावयल्यान विरोधकांनी सरकाराक काडले उजरावन। सांतिनेज चर्चीकडलो स्मार्ट रस्तो पुराय जावपाच्या मार्गार। झुजा पावण्यात चालू आसात रस्त्याचे काम। 8 दिसां भितर जातले पुराय। दोनापावला जेटीचेर येवपी पर्यटक घालिनात गिरायक। जेटीवेल्या वेवसायिकांनी उक्तायली खंत। शेतकी संशोधन मंडळाचो नुस्तें संवर्धन प्रयोग जालो यशस्वी। केरी वाळवंटी न्हंयत सोडले पोशिल्ले नुस्तें। सत्तरीतल्या मासोर्डे वाठारांत गवेरेड्यांचो धुमाकूळ। शेता बागायतींची नाशाडी। भाज्जेचे लुकसाण। आता पळयात खबरो विस्तारांत। विकसित भारताच्या नांवान भाजपा आपल्या पक्षाचो प्रचार करता म्हणून काँग्रेसीचो आरोप। हे विशीं तांणी वेंचणूक आयोगा कडेन रितसर कागाळूय केल्या खंय। दुसरे वटेन राहुल गांधी हांणी नारी शक्तीचो अपमान केल्ल्याचो भाजपान पुरावो दिवपाची मागणी काँग्रेसीन केल्या। तशेंच भाजपान इलेक्टोरल बॉन्डाच्या नांवान कसो पयशांचो गैरवापर केला ताचो व्हिडिओ प्रदर्शीत करपाची शिटकावणी काँग्रेसीन दिल्या। 10 वर्सां 2014च्यान जालें कितें? काँग्रेस पक्षान ह्या देशाक कितें दिलें? काँग्रेस पक्ष इज फायटिंग अगेन्स्ट द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, फायटिंग अगेन्स्ट दिस डिफेक्शन। जे पळय आमदाराक चोरून व्हरतात, पयशांची आशा दाखयता, प्रेशर हाडटा, ईडी लायता, जे ताजे बाकीची यंत्रणा ती लायता। वी आर फायटिंग अगेन्स्ट दॅट। दे आर प्रोमोटिंग विकसित भारत, गांवान गांवान वचून promoting vision of Prime Minister Narendra Modi, which means nothing more than promoting your political party, promoting your political ideology, promoting your leader. And this kind of misuse of government machinery for this kind of programs for political benefit, once the code of conduct comes, cannot be done. केन्नाय हे विकसित भारताचे प्रोग्राम चालू आहात ते बीजेपीचे सेश घालून स्कार्फ घालून वयतात तिंगा। एनी गव्हर्नमेंट प्रोजेक्ट फंक्शन आहात तेन्ना नोबडी पुट्स पॉलिटिकल पार्टी। अ गव्हर्नमेंट फंक्शन इज न्यूट्रल बिकॉज द गव्हर्नमेंट हैज टू बी न्यूट्रल ऑफ एनी पॉलिटिक्स। हैव यू विथ ग्रेट रिस्पेक्ट एवर आस्क्ड देम हाउ दे हैव लूटेड द नेशन with electoral bonds in just this short span of time which Congress never did? So BJP has not disclosed their electoral bond list, I guess. I will bring you a video. I'm just compiling it. I will bring you a video of the rise of the BJP through electoral bonds, the fraud played by the BJP through electoral bonds, the extortion done by the BJP through electoral bonds, and the loot of the nation. While you promised to bring Swiss bank accounts, make public disclosures, you were running for cover, hiding who has given you the money through electoral bonds. You use State Bank of India to try to delay, to protect these people, to protect yourselves from disclosure. And still, 2018, 2016 to 2018, disclose alna. 2019 has not disclosed alna. So there are records which I will take out. I will put it on the video. I will not speak on my opinion. You understanding? I will give hard facts to show you how people's arms were twisted, how raids were conducted, they contributed, how people were detained, they contributed. I will also show you how the net profits of some companies
when they didn't have that kind of profits, they have given, I think, more than 364% they have given as contribution for the electoral bonds. Don't you think this is a question you must ask them first? कर्नाटकान म्हादयचें उदक घुवणान व्हरपा खातीर नेटान यत्न चलयल्यात. गोंयां येवपी उदक घुवणान व्हरपा खातीर कर्नाटकान चर मारल्यात. सरकारान ह्या प्रकाराकडेन पुरायेन दुर्लक्ष केल्ल्यान विरोधकांनी सरकाराक उजरावन काडला. म्हादयचे बाबतीत कर्नाटक येदे व्हडले पाऊल उबारता आनी गोंयच्या सरकाराक ताची जागूय ना हाचे वयल्यान सरकार आंधळो जाला काय कितें असो प्रस्न गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान उपरासला. म्हादय परस भाजपाक कर्नाटकांतल्या खासदारांचो आंकडो चड म्हत्वाचो आशिल्ल्यानूच गोंयचे सरकार वग्गी आशिल्ल्याची टिकाय ताणें केल्या. पळयात ताचें म्हणणें. कळसांतल्यान मलप्रभा नाळां कन्स्ट्रक्ट करून कळसाचें उदक मलप्रभा बेजिनान डायवर्ट करपाचें काम कर्नाटकान सुरवात केल्लें आसा. हें सुरवात आसा तें काम हांवें म्हजे ट्विटराचेर दाखयलेलें आहा. हें काम चालू आसतना आमचो गोंयचो सरकार भेरो जाल्लो आहा, आंधळो जाल्लो आहा आनी म्हाका दिसता ताचें तोंडूय बंद पडलां म्हणल्यार मौन जाल्लो आहा. So deaf, dumb and blind Goa government to a major issue which concerns the lifeline of Goa. म्हणजे आमची जीवनदायिनी म्हणजे म्हादय जी आसा जी मुखेलमंत्र्यान आपल्या आवय परस व्हडली म्हणिल्ली, हे म्हादयचें आज असो अत्याचार चालू आसा म्हळ्यार म्हादय डायवर्ट कर्नाटकाक करता आनी गोंयचो सरकार ताचेर ओग्गी आहा. मे बी वयल्या इंजिना कडच्यान तांकां डायरेक्शन आयलें की 28 MP कर्नाटकान जे आसात हे चड म्हत्वाचे तुमचे जीवनदायिनी परस आनी ताचे खातीर ते ओग्गी आसात. थोड्या दिसांनी हे वतले आनी कर्नाटकान कॅनवसिंग स्टार्ट करतले. अशें आसतना गोंयकारांनी ओग्गी रावन पळोवप की आमची जी लायफ लायन आहा, म्हादय नदी जी आहा, ही डायवर्ट करून कर्नाटकाक घेवन वतली जुना पयलीं. म्हादयचें उदक गुंडावन व्हरपाचो कर्नाटकाचो यत्न यशस्वी जालो जाल्यार गोंयांक उदका खातीर पादेशीर जावपाची पाळी येतली अशी भिरांत बाणावलेचो आमदार वेंजी विवेकाच्यान उक्तायल्या. पुन्हा चोरी जाल्यार कर्नाटका आयकना आसतना बाय फोर्स कलसा बेसिनांतलो जे उदो आहा आमगेलें तें डायवर्ट करपा आनी मलप्रभा बेसिना व्हरपा हे हो एक ट्रेंच बांदून सोडलो आहा आनी हो ट्रेंच आतां पावसांत आमकां सारको मारक पडपा उदो सगळें गुणोवन सगळें तें मलप्रभा बेसिना वयतलें आनी हें जालें जाल्यार आमगे जी म्हादय जी आहा जे उदका फ्लो आहा तो फ्लो कमी जातलो आनी मांडोवी उदक जे भितर जातलें. हें सगळें जाणां हें उलयन सगळें गव्हर्मेंटाक सांगलां सगळें जालां. आतां डिझास्टर इज in making. Disaster is in making, and I think the Chief Minister has to come out and tell us what is his plan now. How is he going to stop this diversion? Because he has to take action now. Code लागलो सगळ्यांक सगळें खबर आहा आनी हें जाल्लें आसतना how he is going to act and how he is going to act as the prudent head of the state. हें आज जाण जावपाची गरज आहा आनी we totally condemn this government style of working, how they are working and the way they have taken things for granted, and the whole reason boils down to the chief engineer of WRT. The chief engineer of WRT must come out with solutions. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. विवांता हॉटेल ते सांतिनेज चर्ची मेरेनच्या रस्त्याचे काम लागी पुराय जायत आयला. मॉन्डी थर्सडे म्हणल्यार मार्च 28 पयलीं हो रस्तो लोकांक खातीर उक्तो जातलो. सध्या ह्या रस्त्याचें काम नेटान चालू आसा. सांतिनेज चर्चीत फुडल्या सप्तकात जायत्यो वर्सुकी धार्मीक कार्यावळी जावपाच्यो आसात. 28 मार्चाक मॉन्डी थर्सडे आनी 29 तारखेर गुड फ्रायडे आशिल्ल्यान हो रस्तो बेगिनांतल्या बेगीन सुरू करपाचो दबाव स्मार्ट सिटी कंत्राटदाराचेर आशिल्लो. आतां मेरेन ह्या रस्त्याचे चडशें काम पुराय जालां आनी फुडल्या 8 दिसां भितर उरिल्लें काम पुराय जातलें. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नायक. दोनापावला जेटीचेर येवपी पर्यटक गिरायक घालिनात. नो एंट्री आनी जेटी मेरेन येवपा खातीर गाडयांची सोय नाशिल्ल्यान जेटीचेर पयलींच्या तुळेंत कमी पर्यटक येतात. ते भायर जेटीर येवपा खातीर पर्यटकांक फी फारीक करची पडटा. ताचे खातीरूय पर्यटक गिरायक घालिनात अशी खंत हांगच्या वेवसायिकांनी उक्तायल्या. हे लायनीन घालून जाता मरे शॉपां तेमी आतां मोडले
आमकां आलोवन हे सायडीन लायनीन दिया पुणे आं केन्ना पुणे दितले आज दिता हाल्यान दिता अशें करून दवरताय आमकां लोवचे आमी जाली जाणटी हिंग हिंगून आमी 35 वर्सां मायज जाली हिंग काम कोत्ताय आनी पोट भरताय काम करून भुरगे काजार करून आपले संवसाराक धाडले आतां आमचे पूण पोट बरो नाका आं कशी बसतली 200 रुपयांक गिरायक जाल्यार पोट भरता गिरायकूच जायना मोटोर हा येताय ती बंद केले न्हय तुमी खंयच्याच गांवांचो ना मोटोर येयना म्हणून ह्याच गांवांचा दोनापालच्या 2 बाडकार हाय ह्या गांवांत हो आनी तो इगोजी गड हा रायना आनी हो बाडकार कोण कुयेल बसता ते कुयेल हांव तेजे तजमाले कोणे बंद केलो तेणी केला ती एका केस कोर्टाक घालून आमकां गमना कोर्टाक घायला आनी ऑक्टर व्हरून उबी केलें जालें आनी जुज म्हाजी सायन मारता मोटोर हें जावची न्हय म्हणून ही आठ आहली की जिंग आतां बस येताले कितल्यो आतां तिंग थांबयताय बस आं सकल बस येताले लोकांक जाणटी भाड्यान पाठवली हांच्या मारून वयताली आतां कशी वयता जाणटी हांगा भाडी घराक बसल्या आं तुमी आपले सुसेगाद तुमकां पोटा दिसपोटी गिरायक जाता आमकां जावपा नाका गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यान व्हांवपी न्हंयांनी जायते नुस्तें पळोवपाक मेळटा गोंयच्या न्हंयांनी मेळपी नुस्त्याच्यो प्रजाती नश्ट जावच्यो न्हय म्हणून पोरण्या गोंयच्या शेतकी संशोधन मंडळान एक आगळो वेगळो प्रयोग केला पळयात हो खासा रिपोर्ट गोंयच्या न्हंयांनी मळयो खवळो दाणय थिगूर मरल धाळशे पातकल्ली सांगटा आनी पिट्टोळ हे नुस्तें मेळटा प्रदूषण तशेंच हेर कारणांक लागून ह्या नुस्त्यांच्यो प्रजाती नश्ट जावपाच्या मार्गार आसात हे नुस्तें नश्ट जावचें न्हू म्हणून पोरण्या गोंयच्या शेतकी संशोधन मंडळान गांवठी नुस्तें पोसपाचो प्रयोग हातीन घेतला हालींच आयकारान पोशिल्ले सुमार 1000 नुस्तें केरीचे न्हंयेन व्हरून सोडले हे नुस्तें सैमीक वातावरणांत व्हड जावन फुडाराक तांचो आंकडो वाडचो हो गांवठी नुस्तें पोसपा फाटलो मुख्य उद्देश Now, on the occasion of International Day of Action for Rivers, we have ranch in Malavanti River at Keri Sateri. The main purpose behind is conservation of these small indigenous species in their natural habitat and augment their stock in the riverine system. So, we are collecting these species from the rivers and different places from Goa. We are breeding them in our hatchery. We are producing the seed. And that seed again we are releasing back into the nature. Mainly we are release 7 number of species and around 1000 number of seeds we release. In that 7 species mainly 2 ornamental species are there which we are promoting through our ornamental fish project and others are small indigenous species which like Rasbora dandia, Dawkinsia, then barb varieties etc. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या न्हंयांनी मेळपी नुस्तें वेगवेगळ्या कारणांक लागून नश्ट जावपाच्या मार्गार आसात नुस्तें मरपाचें प्रमाण आनी वाडत जावपी प्रदूषण हाचे फाटलीं मुख्य कारणां आसात अशें आयकाराचे डायरेक्टर दोतोर परवीण कुमार हांणी सांगलें आयकारान गांवठी नुस्तें पोसपा खातीर देवळांच्या तळयांचो उपेग करपाचे येवजिल्ले आनी ते प्रमाण फाटल्या वर्सा मंगेशी देवळाचे तळयेन गांवठी नुस्तें व्हरून सोडिल्लें fish in the Goa waters, specifically in rivers and estuaries, are getting down. Now, fishermen has to do more efforts to get the same quantity of catch which he used to do 10 years, 20 years back. So, कैसे fish का जो catch बढ़ाया जा सके? Our client is farmers. Our is with little efforts, farmers can get more. So, if he will get more catch, more produce in one catch. दैट इज आवर मोटो उस पर्पज से हमारे साइंटिस्ट ने भिवांती रिवर में हमने कुछ फिश छोड़ी है इंडिजिनस फिश सो दैट उसका जो फिश का जो हमने बच्चा छोड़ा है फिंगरलिंग छोड़ा है वो दैट विल बी मल्टीप्लाई इन दैट सो व्हेन एवर फिशरमैन विल गो फॉर द कैच इन सब्सिक्वेंट मंथ्स और ईयर्स ही विल बी गेटिंग बेटर कैच अल्टीमेटली द बेटर कैच मीन्स बेटर इनकम मीन्स बेटर लाइवलीहुड एंड दैट इज आवर पर्पज बीइंग द पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूट इन द स्टेट ऑफ गोवा. Our indigenous species is very important for the ecosystem. So what our scientists are doing, we want to conserve the
diversity of the indigenous species in the waters of Goa. So we thought that in Goa, almost every temple has pond within that complex, and in that because of the spiritual reason, people don't go for fishing in those ponds. So what our scientists are doing, we are trying to conserve the indigenous species there, so that their diversity, their population can be increased. And we are also going one step ahead of that. And so specifically for conservation के लिए, we are focusing on the temple ponds. So I have two fishery scientists with me. आयकार गोंयच्या वेगवेगळ्या न्हंयांतल्यान नुस्तें हाडटा आनी आपल्या लॅबांत तांचे ब्रिडींग करता. उपरांत ल्हान नुस्तें तळयांनी व्हरून सोडटात. नुस्तें मातशें व्हड जाल्या उपरांत तांकां तांच्या सैमीक दिवसांत व्हरून सोडटात खंय. And both of my scientists are working very hard to conserve the fish diversity, to increase the fish population in the Goa waters, whether it is temple ponds, whether it is rivers, whether it is estuaries. And we are trying our best to handle the farming community, specifically of involved in fishing business. गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नाईक. वाळपय पालिका वाठारांत येवपी मोसोर्डे गांवांत गवेरेड्यांनी धुमाकूळ घाला. गवेरेड्यांनी शेतां भाटांचे तशेंच भाज्जेचे मोठ्या प्रमाणात लुकसाण केलां. माजोर्डेच्या शेतकार सुगडो गावस हांच्या भाजयेचे गवेरेड्यांनी बरेच लुकसाण केला. गवेरेड्यांच्या धुमाकुळाक लागून हाती तोंडाकडेन आयिल्ले पीक वगडावपाची पाळी शेतकारांचेर आयल्या. हांव सुगडो गांवचो उलयतां मासर्डेचे. काल पयरच्यान स्टार्ट जाला हांगा गवेरेडो येवपाक. सादारण सो ह्यो 8 समज 7 सुद्दां भितून सरता. रातच्या 12 आमी भोंवता हांगासर ताका राखपाक. तरी असो तो आमी ना चुकता 12 उपरांत सुद्दां तो येता आनी सगळी आमची मिरसांगो वाली आनी चवळी आनी भेंडे रोयल्ले पळय ते सगळे खावन सगळे खाल्ले. कांयच ते ना. आनी भितून येवपाक सुद्दां भंय दिसता न्ही, कित्याक आमचेर हुडी बी घालीत म्हणून आमी कुंपणान कितें तरी फुगोटे मराणे मारता आनी ताका धांवडायता. कितली वर्सां तुमी अशें भाजी लागवड करतात? ही सादारणशी म्हाका 2-4 वर्सां जालीं, पूण ह्या वर्सा हांवें चड मॅच्युर कित्याक पंप बीम घेतला एग्रीकल्चर हांचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान आनी ते आमी चड हें केल्ली रोयल्ली चड हें केल्लें. आनी कितलो खर्च जालो तुमकां? सादारणचे ह्या पंपाक बिंपाक मेळून 60-70 हजार रुपया खर्च जाला. आनी ही भाजी लागवड करपाक कितली सादारण? सादारणचे 10,000 केला हांवें ते मनायक घालपाक हाडपाक आनी मिरची हाडपाक आनी कितें असो. तुमी कितें सांगूंक शकता आतां? हांव सांगूंक शकता कित्याक आमकां गव्हर्मेंट हेजेर हें कितें खाल्ला पळय तेजेर आमकां लुकसाण भरपाई कितें तरी दिवपा जाय न्ही. आतां फर्स्ट टायम अशें जाला की गवेरेड्या तुमी तुमच्या? म्हाजो फर्स्ट टायम जाला, ह्याच वर्सा फर्स्ट टायम जाला. गोमंतक टीव्ही खातीर वाळपयच्यान पद्माकर केळकार. म्हापशे पालिकेचे अदमासपत्रक मंजूर करून घेवपाक लेखा आनी प्रशासकीय विभाग अपयशी थारिल्ल्यान पालिकेचेर अर्थीक समस्या निर्माण जाल्या. ताका लागून पालिकेचो दिसपट्टो कारभार बंद पडपाचो भंय निर्माण जाला. गोंयांतल्या हेर पालिकांचो अदमास पत्रक कायद्या वेळार मंजूर जाता, मात म्हापशे पालिकेचोच कारभार कित्याक फाटीं उरता असो गंभीर प्रश्न उपस्थित जाला. बजेटाचो विशय म्हणजे एकाडेमिकली तुम्ही जर पळयशात की बजेट हे कंप्लिशनाचे आनी अप्रूव जावंक जाय इन द मंथ ऑफ बिफोर द जानेवारी 31 ऑफ जानेवारी. ते डिसेंबरान तयार जावन येवंक जाय. जानेवारीच्या म्हणटा तशें एंड ऑफ जानेवारीच्या पयलीं ते अप्रूव जावंक जाय इन द मिटींग. आनी जेन्ना ते जावंक ना म्हणटकूच हांवें जेन्ना चार्ज घेतला इन द मंथ ऑफ फेब्रुवारी घेतला हे ते 23 तारखेर. जेन्ना 23 तारखेर जेन्ना हांवें कळ्ळें की द फर्स्ट important work as a responsibility of a chairperson
की बजेटाच्या बाबतीत विचार करपाचो आनी जेन्ना आमी हांगासर सकलतून हांगासर सगळ्या वांगडा हांगासर तेंचे डिस्कशन जालें तेन्ना आमी इमिडिएटली म्हाका दिसता विदीन अ वीक्स टायम बजेट प्रिपरेशनाच्या फाटल्यान लागून अकाउंट सेक्शनाच्या हितूनसून आमी ते तयार करून बजेट म्हाका दिसता पयलीं स्टँडींग कमिटीक जे हाडूंक जाय त्या पद्दतीन आमी म्हाका दिसता 15 तारखेर आमी ती बजेट आमी स्टँडींग कमिटीच्या मिटिंगेक हाडले, अप्रुवल जाले आनी स्टँडींग कमिटीच्या हितूनसून फुडें ते कावन्सील मिटिंगाक घालपाचें एज पर द रूल की 3 दिसाचें इंटिमेशन दिवन स्पेशल कमिटी मिटींग आफोवन तितून अप्रूव करपा खातीर आमी ते इंटिमेशनाय धाडलेली आसली. पण ड्यू टू कोड ऑफ कंडक्ट जे लागल्या कारणान तितूनसून आमकां सॅटर्डे जेन्ना आमकां हे कळ्ळें डिक्लेरेशन जालें तर ते जायना फुडें आमकां अगेन्स्ट द रूल म्हणटा तशें मिटींग घेवप पॉसिबल नासली आनी विदावट परमिशन ऑफ इलेक्शन कमिशन किंवा आमचे DMAचे परमिशना शिवाय म्हणून शेवटी आमकां विचार विमर्श करून तेचे सगळे डिस्कशनान ती आमकां अशें ती मिटींग जी आसा स्पेशली रिलेटेड टू द बजेट ती आमकां कॅन्सल करची पडली जेणे करून ती मिटींग विथ परमिशन फुडें घेवन त्याच्या प्रमाणे बजेट आमचे अप्रूव करपाचे आमी निर्णय त्या हितूनसून आमी घेतले. गोंयच्या म्हादय न्हंयचेर व्हडलें संकट उप्रासलां. मुखावयल्या लोकसभा वेंचणुकेक लागून सरकारान म्हादयच्या विशयाचेर पुरायेन दुर्लक्ष केलां. दुसरे वटेन गोंय सरकार व्यस्त आशिल्ल्याचें पळोवन कर्नाटक सरकारान गोंयांत येवपी म्हादयचें उदक भायले भायर घुंवडावपाचो यत्न सुरू केला. गोंयांत येवपी उदक घुंवडावन व्हरपा खातीर कर्नाटकान चर मारल्यात. ह्या प्रकाराक लागून कर्नाटक कळसा बंडुरा प्रकल्प बेगीनूच पुराय करपाच्या वाटेर आशिल्ल्याचें दिसून येता. कर्नाटकाच्या ह्या रडीच्या डावाचेर पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकारान तिडक उक्तायल्या. कर्नाटक सरकारान सध्या कणकुंबी हांगासर आपणाले काम जे आसा ते सुरू केल्लेले आसा आनी ह्या कळसा प्रकल्पाच्या कामाच्या अंतर्गत कर्नाटक सरकारान कणकुंबी हांगासरल्या राखीव जंगल क्षेत्रांतली हाच्या पयलींच झाडां जी आसा ती कापून उडयल्लेली आसा आनी त्या वाठारान तेंच्यांनी जी उदक असलें जी न्हंय आसली तेचे पुराय पात्र जे आसा हे नश्ट केल्लेले आसा आनी तेचे उदक जे आसा हे परतें उदक कळसा प्रकल्पाच्या एकंदर अशा प्रकारची तेंच्यांनी येवजण केल्लेली आसा की त्या माध्यमांतल्यान हे उदक आसा हे उदक मलप्रभेच्या पात्रान वचपाक जाय हाच्या खातीर तेंच्यांनी जी वेवस्था केल्लेली आसा तर तेतून उदक वचपा खातीर कर्नाटकान सध्या कांय वाठारांनी जे कालवे खोदलेले आसा ते पुराय काम जे आसा ते तेंच्यांनी सुरू केल्लेले आसा. हाच्या पयलीं 2017 म्हादय बचाव अभियानाच्या याचिके संदर्भात निकाल दिताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठान कर्नाटकाचे जे आदले वरिष्ठ वकील असले फली नरीमन तांणी सांगलेले की आमी सध्या कणकुंबी हांगासर कळसाचे काम करिना आनी फुडेंय हे काम करचे ना म्हणून आनी त्याच्या उपरांत ही याचिका आसा ती डिस्पोज ऑफ केल्लेली सर्वोच्च न्यायालयान. पूण अशें आसतना कर्नाटकान ताच्या उपरांतूय बरेंच काम केल्लेलें आसा आनी एकंदर कळसाचें उदक जें आसा हे मलप्रभेच्या पात्रान व्हरपा खातीर तेंच्यांनी उपाय योजना केल्लेली आसा. एकंदर इतली वर्सां जे काम बंद आसलेलें ते आतां पावस सुरू जावपाच्या माथ्यार कर्नाटकान परते सुरू केल्लेले आसा. टॅक्सीक स्पीड गव्हर्नर बसयल्लो. स्पीड गव्हर्नर बसयला म्हणून प्रमाणपत्रय दिलें पूण जेन्ना गाडी पासिंगेक व्हेली तेन्ना स्पीड गव्हर्नर चलना जालो. टॅक्सीकारान शोरुमाक सांगलें. शोरुमान म्हयनो काडलो. निमाणे कडेन चाळविल्ल्या टॅक्सीकारांनी कोलवाळे टोयोटाच्या शोरुमा कडेन वचून बोवाळ केल्या उपरांत प्रश्न सुटावो जालो. रामचंद्र तळणकार ह्या टॅक्सीकारान एका म्हयन्या पयलीं टोयोटाची हायब्रीड इनोवा घेतिल्ली. शोरुमाच्या कोतान ताका खंय स्पीड गव्हर्नर बसयल्लो तशें सर्टिफिकेटय तांणी दिल्लें. पूण टॅक्सी पासिंगेक व्हेली तेन्ना स्पीड गव्हर्नर चलूंक ना. येरादारी खात्यान आपल्या नेमा प्रमाण टॅक्सीक फिट सर्टिफिकेट दिली ना. रामचंद्रान शोरुमाक हे विशीं कळीत केलें. शोरूमवाल्यांनी आयज फाल्यां करून म्हयनो काडलो. टॅक्सी म्हयनोभर तशीच उरली. लाखांनी रुपयांची गाडी घेवन ताका स्पीड गव्हर्नर बसोवपा खातीर वेगळे पयशे फारीक केले. गाडी चलय नासतना तशीच उरली जाल्यार तिचो हप्तो तरी फारीक कसो करप?
निमाणे कडेन चाळविल्ल्या टॅक्सीकारांनी कोलवाळे शोरूमा कडेन वचून बोवाळ केलो. गाडी भाड्याकडून घेतला सेल गाडी तुझ्याकडून घेतली स्पीड गव्हर्नर कोणी अरेंज केलं वेंडराकडून मरे वेंडरा गाडीवर विचार कसो चला ना तू रिस्पॉन्सिबिलिटी तुझी तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी न्हू वेंडराक तुवें विचारून जाय तो विचारूं शकना वेंडरा डिस्कस जालें म्हणजे तो संजय परमेकर येयलो मातशें थंयसर बातचीत जाली आनी मागीर आतां साहेब आमचो राणी साहेब येयलो तेज्या उतराक हेंकाय न्हू तेज्या उतराचेर आमी आतां गाडी तेंचेर हँडओवर करता. हँडओवर केल्या नंतर जितले दीस गाडी ती लॉक जावन येना तो पर्यंत कितें पयलीं बेर करपाचें तें कंपनीन बेर करची अशी आमची मागणी आहा. हांव आमचो रामचंद एक सिनियर मोस्ट टॅक्सी ड्रायव्हर हांगचो तेणें 28 फेब्रुवारी गाडी घेतली. सो आतां कितें आहा तूं गाडी घेतले न्हू सो हांकां सगळ्या डिलरांक ऑर्डर आसा स्पीड गव्हर्नर फिट करून गाडी दिवची. सो त्या प्रमाणे ताका तेणें गाडी घेतली टॉयडान ताका एक फिटनस सर्टिफिकेट खंयची अरेंज करून दिली. सो ती फिटनस सर्टिफिकेट गाडी रजिस्टर केली आनी म्हापसा पासिंगेक गेलो. पासिंगेक वच जाल्यार गाडी 80 सर्टिफिकेट मिटराच्या किलोमिटराचेर उरयना जेन्ना हांगा मेन्शन केल्लें 80 म्हण. सो तेजी बाबड्याक प्रॉब्लम जालें ती 80 वयर उराना आनी 80 वयर उराना म्हण ताका RTO फिटनस सर्टिफिकेट दिना जालें. सो 28-29 2 दिसान तेणें गेल्लो फिटनसाक. तेज्या उपरांत गेले 15-20 दीस कंटिन्युअसली फोन मारीत आसा ताका आयज फाल्यां म्हण सांगीत आसा करून जा. तेज्या बाबड्याचें काम सॉर्ट आवट जायना जालें म्हण आमकां येवचें पडलें. आमी येयलो तेन्नाय रिप्लाय येयलो आमकां की तें जायना. वी आर स्टील वेटिंग फॉर सोल्युशन रायट नाव वी डोंट हॅव अ सोल्युशन असो तुमी कवर केल्ले आसा असो आमकां रिप्लाय दिलो. खंय तरी आवाज जालो. सो आवाज जायना फुडें PI येयलो. PIचें इंटरव्हेन्शन जायना फुडें 10 मिनटान जो सांगताले जायना आमच्या कडेन सोल्युशन एट प्रेझंट ना त्या मनशांनी सांगलां फाल्यां मेरेन गाडी हँड ओवर दिता. आतां हे कशे चमत्कार जाले खबर ना. जे 10 मिनटां पयलीं आमच्या कडेन सोल्युशन ना म्हणटाले PIचें इंटरव्हेन्शन बरी खबर PIन इंटरव्हेंट केलें. PIचें इंटरव्हेन्शन विदीन 5 to 10 मिनिट त्या शोरूमान तुमी कवर केला रिप्लाय दिला गाडी लॉक मारून फाल्यां दिता. सरकारान टॅक्सींक स्पीड गव्हर्नराची सक्ती केल्या खरी पूण स्पीड गव्हर्नर बसोवनय गाडी स्पीड लिमीट क्रॉस करपाक लागली जाल्यार चूक कोणाची. आयज जेन्ना टोयोटाचे गाडयेक स्पीड गव्हर्नर बसोवनय ती गाडी स्पीड क्रॉस करपाक लागली तेन्ना ही गजाल उजवाडाक आयली. आतां सरकार आनी येरादारी खातें ह्या विशयाचेर कितें पावल उबारता तें पळोवचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.